देवाचें उतर ह्या नियाळ मालांत सगळ्यांक तुमकां मायमोगाचो येवकार. बापान जेजू क्रिस्ता उदेशी फावो नासतना लेगीत आमकां भरपूर देव जिवीत दिलां. जेजू क्रिस्तान आपणाकूच खाली करून आमकां गिरेस्त केल्यात. आपल्या कश्ट मरणा आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं जेजून आमकां सोडवण म्हणजे सासनीक जिवीत फावो केलां. कित्याक जेन्ना देव आमकां दिता तेन्ना तो आमकां मेजून दिना पूण हिसपा भायर दिता. आमी देवा परी दुसऱ्यांक उदारपणान दिता तेन्ना आमी देवाक मानवतली मनशां जाता. कित्याक जायत? कित्याक सगळें देवाचें आनी उदारपणान दितलो मनीस आपलें तें सगळें देवाचें आनी देवाचें तें सगळ्यांचें हें मानून घेता. उदार काळजाचो मनीस उदारपणान दिता आनी देव ताका भरपूर देण्यांनी भोगता. असलो मनीस देवा सारको आनी तो देवाचो जिवो उपकार मनशा मदें. म्हणटूच देव भरपूर आमकां दिता जाल्यार आमी देवा भाशेन उदार काळजाची कित्याक जावचें न्हय? आमकां मेळ्ळोली बरेपणान आमी दुसऱ्यांक कित्याक वांटी नासतना रावचें? देव आमकां सवें आसा जाल्यार आमी गरिबांक, अडचणींत सांपडलेल्यांक आदार दिनासतना आमच्यान कशें रावंक शकता? देव आमचे खातीर आपणाकूच खाली कोत्ता. जेजू क्रिस्ता उदेशी देव आमकां देव जिवीत दिता. आमकां मेळोलें देव जिवीत दितोलें देवाचें उतर आमी दुसऱ्यांक दिवंक प्रयत्न करुया. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. तोम्या जेजू क्रिस्ता बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.